of you would you like to be in the old age home after your 70s? Anybody interested? Well, we are celebrating and we are observing the World Senior Citizens Day today. And I am pained. When I started my day today early morning, a gentleman of around 80 to 85 years of age came to my house, knocked my door. He came in and he started narrating the stories and the various kinds of issues that he is facing in his house. And he said, I want to be in the old age home. That is the day, in fact, how I started. Today is the World Senior Citizen Day. And he started crying. And he said, in Konkani language, he said, Patraw किदें कर पण जाणट्या कोणाच्या घरान मात आमकां केन्ना घालू नाका. You see, what is the message of the World Senior Citizens Day is, never part away your parents. Never part away the old age people who are staying at your home. हांगासर एक 10 सायकल्स दिवपाची एक संद म्हाका मेळ्ळी आणि तेजे खातीर त्यांनी जे त्रास घेतले तेका लागून हांव साधारणपणान 5-5.5 लाखांची सगळी कॉस्ट आसा तेजी. पण त्याचा उपयोग हांगासर जे हांगा रावतात इनमेट्स जे आसात तांकां त्याचो उपयोग जातलो, त्यांनी तो अवश्य करचो. म्हाका अशें दिसता की आमचे सगळ्यांचे when we celebrate, when we observe World Senior Citizens Day, आणि तुमच्या पैकी खूप जण प्रवेदोरियात पहिले फावट आयले आसतले. तुमच्या पैकी कितलेशाच जणांनी ओल्ड एज होम पळोवन आसतले, पहिले फावट पळयता आसतले. जाल्यार तुमकां सगळ्यांक आमी हो मेसेज घेवन वचपाक जाय की आमच्या घरान आशिल्ली म्हजी आजी, म्हजो आजो, म्हजो बापूय, म्हजी आवय, ज्यांनी इतले कष्ट काढून म्हाका येदे व्हडले केले, त्यांका त्या सिनियर सिटीजन ब्रॅकेटान गेल्या उपरांत काढून आमी तांकां ओल्ड एज होमान घालतले काय त्यांनी आमच्या घरान तांकां आमी आमची आसा तशीच परत सांबाळून दवरतले. म्हाका अशें दिसता की ओल्ड एज होम जे आसा ते वाडपाक जायना. ऑन द कॉन्ट्ररी, ओल्ड एज होम शुड बी क्लोज्ड. कारण ती जी सर्विस आसा ती सर्विस जर समाजा भितर वाडत गेली जाल्यार खरें म्हणजे आमची हेल्दी सोसायटी उरची ना. And if you really have to have a healthy society, जाल्यार वो ओल्ड एज होमाचो कन्सेप्ट जो आसा तो वचून खरें म्हणजे त्या जाग्याचेर सगळ्या सोसायटीक सांबाळपी अशा पद्धतीचे एक वातावरण त्या जाग्यार आसपाक जाय. आणि म्हणून हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता डायरेक्टर विनायक बाब वळवयकर हेका, तेजे सगळे ऑफिसर्स, तेजे सगळे टीम, की कॉलेजीच्या भुरग्यांक हांगासर आपोवन ह्या ओल्ड एज होम दाखोवप, प्रवेदोरिया दाखोवप, या फंक्शनाच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक एकदा हो जागो पळोवपाक मेळप. आणि एका अर्थान तुम्ही जे कार्ड गळ्यान घातला, तुम्ही त्या कार्डा कडेन पळयात, त्या कार्डाचेर एक फोटो आसा, भुरगो आसा, तो भुरगो टी शर्ट आणि पॅन्ट घातिल्लो आसा. जाल्यार जावपाचें कशें, भारत हो देश सगळ्यात यंग नेशन इन द वर्ल्ड आसा आणि येणाऱ्या 30 वर्सां नंतर हे यंग जे लोक आसा ते फुडें आता 30 तर आसत आणि 30 वर्सांनी 60 वर्सां जातली, मागीर अशांक दवरपाचें खंय. त्यामुळे आमचे कडेन जी वृत्ती आसा, आमचो जो विचार करपाची आमची जी एक पद्दत आसा तीच खंय तरी बदलूंक जाय. दुयेंस हे वयल्या वयर सारकें केलें म्हणून जायना, रूट कॉजाक वचप आणि त्या रुटाकूच सारकें नितळसाण हाडप. तर ही संस्कार घडोवपाची, हांगा बरयल्लोच आसा बॅनर, एक भुरगो, स्नेह भाव संस्कार. आमी आमच्या आवय बापायचो जो भार आसा ताका भार म्हणप आसना, आपुलकेन आमी तांकां त्यांच्या श्वासाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांची काळजी घेऊन जाय. म्हणूनच हो एक प्रयत्न आसा. तर बरो विचार रुजोवपाचे हे जे विचार आसा ते इश्कोनूच, शाळात हेच जागो आसा. त्यामुळे सगळ्या प्रिन्सिपलांनी, खास करून हांव चौगले कॉलेजचे प्रिन्सिपल सामंत सराचे हांव खूब उपकारी आसा. कारण तेंच्यांनी हो कार्यक्रम, ही आयडिया, ही संकल्पना, हो विचार एखाद्या ल्हान भुरग्याक जशे धरता तशे आपुलकेन धरलेले आसात आणि बाकीच्या कॉलेजींनी ताका खूब पाठबळ दिल्ले आसा. Old age home. Due to the increase in medical sciences and lifestyle, life expectancy is increasing. In fact, Europe is called as a grey continent because there are largest number of old age people. In fact, 15% of the
Europe population is of senior citizens. When you come down to India, it's just about 6%. Whereas Goa is a very progressive state. We have been always progressive due to literacy, better lifestyle. And today nearly about 8% of Goa's population is old age population. When we talk about these numbers, it is very important that when we talk that seniors are going to be more and more, there is a other flip side of India. India is called as the youngest population. We have average age of Indian is 26 years. That means majority of the Indian population is a young population. Whereas China is somewhere at 38, Europe is 42, Japan is 46. This youth population, if cannot given proper value, proper education system, I think the future of India is somewhere very blank or it is non-directional.